नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. जोडा तालुक्यात वेगवेगळ्या कंदमुळाचे खरेदी विक्रीचे प्रदर्शन. जोयडा हो कंदमुळाचो प्रदेश. या वाठारात तयार केलेल्या कंदमुळाचे खरेदी विक्रीचे प्रदर्शन आज जोयडा हिंगा काळी पर्यटन संस्था, काळी शेतकरी उत्पादन कंपनी आणि जोयडा तालुका कुणबी समाज विकास संघ हांणी घडवून हाडले. जोयडा तालुक्यात आदिवासी समाजाकडल्यान सुमार 50 वेगवेगळे प्रकारचे कंदमुळाचे उत्पादन करतात. या कंदमुळाक बाजारपेठ मेळचे खातीर आणि या कंदमुळाचे आयुर्वेदिक फायदे लोकांपर्यंत पावोवचे खातीर व कंदमुळाचो महोत्सव घडवून हाडलात. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कर्नाटक सीमेचेर आशिल्ल्या गावाक मुळाव्या साधन सुविधा दिवच्या कर्नाटक सरकाराले दुर्लक्ष. कारवार. गोवा कर्नाटक सीमेचेर आशिल्ल्या डिग्गी, गवेगाळी, भोंडेली यासारख्या 25 गावाक मुळाव्या साधन सुविधा दिवच्या कर्नाटक सरकार दुर्लक्ष करता. त्या खातीर सरकारचे लक्ष योजून घेवचे खातीर ग्रामस्थान जोयडा कारवार राज रस्तो 3 तास आडोवन निषेध केलो. गोंयचे सीमेचे हे 25 गाव ब्लॅक टायगर संवर्धन वाठारात येतात. देखून या वाठारातल्या रस्त्यांचे उदरगतीत रान खाते अडचणी निर्माण करता. ही अडचण पयस करून फुडल्या 8 दिसाक रस्तो दुरुस्त करचो आणि बस सेवा सुरू करची अशी मागणी आंदोलकांनी केली. नाजाल्यार रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक रानात घेवची ना असो इशारो दिलो. जिल्ह्यात रेती काढूक अनुमतीसाठी जिल्हाधिकारी निवेदन. 12 जानेवारी चर्चेसाठी सभा निश्चित. जिल्हाधिकारी. कारवार. कारवार जिल्ह्याच्या नईत रेती काढूक जिल्हा प्रशासनान ताबडतोब अनुमती दिवू जाय. नापेक्षा सगळे नोंदायित कंत्राटदार एक जावन सगळी बांधकाम कामगारी बंद दवन आंदोलन करतले असे जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टी हांका जिल्हा कंत्राटदार अध्यक्षान ताकीद दिला. जिल्ह्यात तसेच जिल्हा केंद्र कारवारात निर्माण जावच्या कामगारीक कच्चा सामग्री मेळची कठीण जाला. तेजेन बांधकाम कामगारीची किंमत म्हारग जाला. कच्चा सामग्री खडी, फातर, रेती सारखी मेळची ना. तशेंच माथ्याची पुरवणी कमी जाला. या सगळ्या कारणान बांधकामाचेर अवलंबून आशिल्ल्या कुटुंबाचेर संकटाचो डोंगर कोसळला. कसलीच पूर्वसूचना दिनासतना प्रशासनान गेल्ल्या वर्साक अकस्मात अवधी पयले जिल्ह्यात रेती काडची बंदचो आदेश दिल्लो. तो अजूनही पूर्वरस सुरू जाला ना. या जिल्ह्यातल्यान गोवा राज्यात रेती पुरवणी जाताली. आता जिल्ह्यातच रेती मेळना. एमसँड मेळटा जाल्यार तेजेन बांधकाम व्यवस्थित जायना अशी लोकांची तक्रार. तेतूंत ही एमसँड सुद्धा दुसऱ्या जिल्ह्यातल्यान हाडची अनिवार्य आसा. तेजेन आता क्रशर युनियन सुद्धा या आंदोलनात उतरचे आसात. म्हण जिल्ह्यात रेती काडूक प्रशासन अनुमती दिवू जाय अशें कंत्राटदार संघटनेन जिल्हाधिकारी कळयला.
जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टे हेमी संबंधित विषयाचेर चर्चा करसाठी संबंधित खात्याचे अधिकारी, कंत्राटदार संघ, लॉरी असोसिएशन, नगरसभा अधिकारी, पोलीस खाते, जिओलॉजी खाते, RTO अधिकारी हेमचे कडेन चर्चा करसाठी 12 जानेवारीक दनपारां 12 वाजताना जिल्हाधिकारीन वेळ निश्चित केला अशें अधिकृत सुत्रा कडच्यान कळ्ळां. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. रस्ता संपर्क ना जावन मृत व्यक्तीक शव परीक्षण करून बांबूक बांधून उबा नाडले. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या बेर्डी ग्रामात रानात उजू गेल्यान पुजात आपण मृत जाल्ली घटना घडली. दामोदर नेमू नायक वय 68 वर्सां हो मृत व्यक्ती. अंकोला तालुका आस्पत्रेत शव परीक्षण करून मृतदेह रस्ता संपर्क ना जावन असोच बांबूक बांधून गावात हाडिल्ली घटना घडली. रस्ता संपर्क ना जावन सुमार 8 किलोमीटर पर्यंत मृतदेह ग्रामस्थान उबान वयली दुर्दैवी घटना घडली. या वेळार ग्रामस्थान ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿರುದ್ಧ खूप ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ केलो. ಇದು ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡೆ ಗ್ರಾಮದ ದಾಮು ಏಮು ನಾಯ್ಕ್ ಇವತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶವವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಊರಿನ ಯುವಕರು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಆ ಶವವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ವಿನಂತಿಸಿದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಈ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿದೆ. ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕರವರು ಇನ್ನಾದರೂ ಈ ಜನರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಶವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಊರಿದು ಬೇಡೆ ಗ್ರಾಮದ ದಾಮು ನೇಮು ನಾಯ್ಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೃತನ ಶವ ಇದು. ಅಂಕೋಲಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಶವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುವಕರು ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಜನರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದಂತಹ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಇನ್ನಾದರೂ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾದರೂ ಅಥವಾ ಶವವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಬೇಡೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುವಕರು ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು.
ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುವಕರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ಬೆರಡೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೌಕಾನೆಲೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅವರು ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಊರಂದರೆ ಬೆರಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗ, ಕುಮಾರಪಂಥ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರದೆ ಇವತ್ತು ಅನಕ್ಷರರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಈ ಕುರಿತು ಬೆರಡೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುನುಗ ರೈತ इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.